आनी तांकां अशें आपडलें की हांवें म्हजें मेसांव सोडी जाय म्हणून. पूण हांवें देवाक इतलेंच म्हळें, देवा म्हज्या पापाक आपडल्यार ही ओडणी, म्हज्या भयणीक आपडल्यार ही ओडणी. हर एकल्याच्या घराच्या पाक्यार एक देवसर आसा, पूण आयच्या काळार तो पाक्यार ना. खंय आसा? घरा भितर आयला. बट आय मस्ट टेल यू, हांवें सांगिजे, हांवें देवाचो हात पळयलो. म्हज्या कुटुंबांत मस्त कश्ट आयले, मस्त. हांवें सांगल्यार तुमकां आज म्हज्या कुटुंबांत आयिल्ले कश्ट कितें गी म्हळ्यार तुमी शिरी सुकोवन पळोवंक. आमी देवाच्या योजनांत आसा, जे देवान आमकां ताच्या योजनांत घाला, मिसांवान घाला. हर एक क्रिस्तांवां, एवरी क्रिश्चन इज इन दी प्लॅन ऑफ गॉड. देवाच्या योजनांत आसा. पूण तशें म्हळ्यार हर एक क्रिस्ती व्यक्ती देवाच्या योजनांत ताका देवान घाला वय. पूण आनी एक विशय आसा, हे तुमी समजचे, हर एक क्रिस्ती व्यक्ती झुजांत आसा. यू आर इन द फायट. झूज. कोणाचेर झुजू? सैतानाचेर. तो सोडना. कोण देवाक लागीं सरतात, आमी बिजी आसल्यार ओडणी, बिजी आसल्यार मातसो जाण आज क्रिस्तांवां बिजी आसात न्ही गे. बिजी म्हळ्यार घालें BUSY. BUSY म्हळ्यार बिईंग अंडर सेटन्स योक. सैतानाच्या हाताखाल आसात. मस्त जाणां, मस्त कुटुंबां सैतानाच्या हाताखाल आसात. आमकां कळना, भायल्यान बरीं आसात, पूण सबार जाणां देवाच्या योजनांत ना. तांकां बनायलां. पयलें कुटुंब कोणाचें कुटुंब? पयलें कुटुंब सैतानान देवातान पयस केल्लें. कोण? आदाम आनी एव. आदाम आनी एवेकच देवाच्या एक कोडान आसली न्ही. देवाच्या सारक्याची स्वरुपाची सद्दां देवाक मेळटालीं, सद्दां. आनी देवाक गोताल्लें ओ सैतान सोडिना. ओ सैतान ताका देवान वयर तावन सकला घाल्लो धरणीक, आनी आतां हो ते मनशाक सोडिना. देखून देवान तांकां एक उपादेश दिलो. खंयचो उपादेश? ह्या रुखाचें फळ खायनाका, मोदें आसल्या एका रुखाचें खायनाका. देखून एक विसवण करूंक आदाम आनी एवेक देवान विचारलें, विसवण करा, विसवण. एरी एक उपादेश. मगाळ बाबानी म्हणे आज कोण देवा थंय आसात पळय तांकां सगळ्यांक उपादेश आसात. सगळ्यांक. एवरी Christian who journeys with God has a commandment. उपादेश आसा. आदाम आनी एवेक उपादेश दिलो. कित्याक? आदाम आनी एव रोबोट न्ही, मिशीन न्ही, मनुष्या. तांकां स्वतंत्रताय आसा. देखून तांणी विसवण करीजे. कोणाक विंचीजे? तांणी देवाक विंचीजे. पूण तांणी कितें केलें? ह्या सैतानान बनायलें आनी तांणी कोणाक विंचलें? देवाक विंचच्या बदला, उजव्या कुशीक वचच्या बदला खंयच्या कुशीक गेलीं तीं? पडले. तांणी देवाक विंचना, देवसराक ताची आज्ञा, त्या देवसराच्या योजनाक तांणी सायन घाली, खलतीमान घाली. तितल्यार ती पडली. पूण देव सोडना. देव कोणाक सोडना? मनशांक सोडना. देवसराक ना. देवसराक तो कांय देवसरा कडेन विचारूंक विचारिना. देवसर ताका गोत्ता कोण म्हणून. ताणें तर रसुल्लो हंकारान पडला तो, ताका बचाव करूंक येवजनच ना. पूण मनशान पाता करतना आतां ही सद्दां देवाक मेळोंक येताली. आतां पाता केल्या उपरांत ही मेळोंक वचना. ही गयांत ही लिपोवन रावल्यान, बोल्यांत आदाम लिपोवन रावलो, वचोना. हो देवच ताका मेळोंक गेलो. मागीर त्या सांजेर चलतना वॉकिंग करतालो, इवनिंग वॉक गार्डन. आनी वचोन देव सका मेळ्ळो आनी विचारलें. ताणें एक सवाल केलें. पयलें आदाम खंयचें सवाल केलें? आदाम खंय आसाय? आज मसर तूं म्हाका मेळोंक येतालोय. हरी एका दिसा तूं आयलाय. सक्कळ सांगतालोय. सकाळी जावन संजे पर्यंत घालें जालें पुरा सांगतालोय येवन. आज कितें जालें? आज येवनाय तूं. देव रावलो इल्ले वेळ. हो आदाम येतलो म्हणून. देखून हो आदाम येनातलें पळोवन वत्तू गेलो देव.
आनी वचून सवाल करता, देवा गुत्तू ना गे आनी घालें गेला म्हणून गोत्तागिना गोत्ता जाल्यारय ताका सोडूंक नाका आमकां. पळय तो वचून मेळ्ळो आनी आदां मागीर मत्सुकांनी बदल्ली. मागीर देवानी एक येवजन घालें. कसलें येवजन? मनशाक बचाव करचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सैतानाक बचाव करचें न्ही, पूण सैतान झुजता. आदां आनी एवेचेर तो जिखलो, पूण जेजूचेर ताका जावना. आज मनशांचेर कुटुंबांचेर झुजता. आदीं एक सांत आशिल्लो खंय, तो म्हणटालो हरी एकल्याच्या घराच्या पाक्यार एक देंवचार आसा. तुमी आज घरा वचून पळया, हरी एकल्याच्या घराच्या पाक्यार एक देंवचार आसा, पूण आयच्या काळार तो पाक्यार ना. खंय आसा? घरा भितर आयला. आनी आज व्हडलो देंवचार घरा भितर आयिल्लो कोण? मोबायल. आज मोबायल आमची कुटुंबां पाड करता, आमचे संबंद पाड करता, आमची काजारी जोडी आनी उपरांत भुरगीं. सो देखून आज आमी मागीचे, आज देवाचें येवजन आमी खान घेवचे. आज देंवचाराक आमी काल जायनाय, आदां आनी हेवेन केल्ले बरी आमी करता, तशें करिनाय. आमी आज देवाच्या येवजनाक कल्ती मान घालया आनी आमची घरां कुटुंब बचाव जावं दी. हांवें तुमकां काल सांगलें, आमची वडिलां आज आमी बेसांव जावया आनी हें बेसांव जावंक आमी प्रयत्न करया. देवाच्या येवजनांत आसूं, देवान आमकां खंयच्या येवजनांत घाला ताचें येवजन खाण घेवन आमी बरीं जावया. आमी बरीं जाल्यार आमचीं कुटुंबां बरीं जाता. देखून हांवें म्हळें म्हज्या घरांत म्हजो पप्पा आनी उपरांत देंवचारान काल कोणाक आपडलें? म्हज्या भावा भयणी आनी प्रत्येक तरान म्हज्या भयणीक सुमार वर्सां जालीं ताचें काजार जावन आतां फाटल्या जुलय 10 तारीखेर 26 वर्सां जालीं. तेगा भुरगीं आसा, चेडवां तेगाय. आनी तांकां अशें आपडलें की हांवें म्हजें मेसांव सोडिचें म्हणून. पूण हांवें देवाक इतलेंच म्हळें, देवा म्हज्या पप्पाक आपडल्यार व्हडणी, म्हज्या भयणीक आपडल्यार व्हडणी, हांव फाटीं पळयना. हांवें नांगराक हात घाला, फाटीं पळयना. म्हज्या कुटुंबाक तूं दवर आनी म्हाका करपा दी म्हळें. हांव आज तुमकां सांगता, हांव आसतां, आय कॅन स्मायल. हांव सुरू हें मिसांव सुरू जातना पयलें शिकलो, आत्मीक जिवीत म्हळ्यार स्पिरिच्युअलिटी बिगिन्स विथ द स्मायल. हांसूंक शिकायचें. आज मस्तू जाणां हासनात. कित्याक हासनात? तांकां कोणेंय बांदून दवरला. कोणें? कसलो सगळ्यांगात आमी सगळ्यां झुजत आसा. तशें म्हळ्यार आमी हासनासतना रावल्यार जायना. आमी हासना जाल्यार आनी एकलो आसता. कोण आसता? ताका हांसूंक सोडनाकात. देखून आमी झुजांत आसा खरें, पूण मोगाळ भावा आनी भयणी एक आमी पातयेचे. वी आर इन ए प्रिविलेज पोजिशन. आमचें झूज एकलो झुजला. कोण झुजला? जेजू. ताणें आमकां जैत दिलां. देखून हांव सवांजेला 16:30 आनी 3 वळ म्हणटा, जॉन 16:33. ह्यो चड संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. कित्याक थंयसर बरयलां, संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसाच. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसाच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. आमी देवाच्या जेजूच्या जैतान वांटिली, पूण ते वांटिली जाल्यार हांव वय, पूण आमकां झुजोंक आसा. झुजाक केलें जावना. देखून झुजया, भियेनाकात. आज कुटुंबान घालें आसा, भियेनाकात. हांवें म्हळें न्हय, हांव भियोना. 2010 पप्पाक आपडलें, पूण 2026 अजून पर्यंत म्हजो पप्पा आसा. हप्त्याक 3 फावटी डायलिसीस आसा. फाटल्या 3 वर्सां जावन फर्स्ट डायलिसीस सकाळ निमाण्या ब्रेस्तारा शुक्रारा शनिवारा हांव मिसार आसा. पप्पा बेड रिडन जालो, बेड्डार पडलो 4 म्हयने. पार्किन्सन्स जालें, डिसओरियंटेशन जालें, हिप जॉयंट गेलें.
बट आय मस्ट टेल यू हांवें सांगिजे हांवें देवाचो हात पळयलो जे सोर संगतीन देवान सोडूना देखून हांवें म्हणचें आज तुमी देवा तें आसल्यार तुमचें कुटुंबां तुमचे खातीर देव तुमची कुटुंबां बचाव करता पण आमी आसाय देखून तुमी आज मागा कुटुंबां खातीर हांगासर येवन चिरी कुटुंबां आस तुमची सगळ्यांची देवाच्या हातान घालया भियेनाकात कंत बेजाराय आसास धैर्य घेया आमी बचाव जाल्यार जायना आमची कुटुंबां बचाव जायचे देव करतलो खंडीत हो भावार्थ देखून हो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्या आमकां तो भावार्थ आज जिवो सांग मागया आमी आनी हांगासर म्हजें भयण म्हजो भावची आनी तेका भुरगीं मस्त कश्ट आयले मस्त कितले कश्ट गे म्हळ्यार तुमकां कोणायकी कितलें रीण आसा सांगा 1 करोड रीण कोणायकी आसा गे हांगा खोटे ना आत वयर करा आसा जाल्यार हांव शारजा गेलो शारजा रतिरेक थंय विचारलें तांकां तुमकां कोणायकी 2 करोड रीण आसा गे म्हण थंय एकलो भाव आहलो 5 करोड रीण आहलें कितले हांवें विचारलें नाका हात वयर करा ताणें हात वयर करूं ना मागीर रेतीर जाल्या उपरांत येवन मेळ्ळो म्हाका 5 करोड आसा म्हणलो तो हांवें सांगलें भियेनाका 2 करोड रीण आहलो दोरी कान घेवन गेलो खंय दोरी गळपास कान वाटेर जेसू मेळ्ळो खंय नाका जेजून म्हळें खंय फाटीं वच तुका रिणांतलें उबारचें काम म्हजें सोर येता सोरूंक शिवेश मारूंक विबाड करूंक पूण हांव आयलां जेजू म्हणटा काल्याक जिवीत मेळो बरो न्हू सो आमी सोराच्या पक्षान ना आमी दाव्या कुशीक ना उजव्या कुशीक आनी हो भाव रेतीर जाल्या उपरांत मेळ्ळो म्हाका 5 करोड रीण आसा फादर खंय दुबय आनी ताका हांवें म्हळें तूं धांवताय गी विचारलें ना फादर हांव रेतीरेक येवंक सोदता न्हय रेतीरेक आयलो तुवें सवाल केलें हात वयर करूं ना पूण तुजी रेतीर आयकल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें हांवें धांवून वचो म्हणून कित्याक देव आमकां धांवोंक करना आमच्या परिस्थितीचेर जैत व्हरूंक करता हर एक परिस्थितीचेर आमी जैत व्हरयेत कित्याक जेजून जैत व्हेला तुमी पाती येल्यार आज तुमी पाती येना जाल्यार जैत ना देव आमकां परिस्थिती सोडटा आमच्या जिवितांत जैत व्हरूंक आनी आमची कुटुंबां बचाव करूंक देखून हांवें देवाक इतलेंच म्हळें म्हज्या बापाक म्हज्या भयणीक आनी आपोडटना हांवें म्हळें देवा हांव कांय मागिना संवसाराचें मागिना आस्त तें हें मागिना ह्या कुटुंबाक ह्या म्हज्याच कुटुंबाक बचाव कर सर्गाक व्हर आनी देवान आज तांकां लागीं हाडलें आज पयलें रेतीरे करनातले आतां रेतीरे घेतात आतां वर्साक 2-3 रेतीऱ्यो आनी घरां मागतात म्हजें भयण म्हाका सांगता बाबा तुवें आमकां मागोवंक शिकयलें तुवें आमकां मागोवंक शिकयलें तूं म्हजो भाव मात्र न्ही म्हाका मागोवंक शिकयलां तुवें देवान खंयच्या परिस्थितींत तांकां वयर काडलें देवाचें काम आज तुमकां हांव सांगता गूड न्यूज बरी खबर देवाचें काम आमकां आमचीं कुटुंबां वयर काडचें सैतानाचें काम आमचीं कुटुंबां सैतानान कोणायकी बरें करूं ना आमी देवाचेर आमचीं कुटुंबां आमची दिश्ट आमी घाल्या वयर काडटा आज देवाचेर दीस गेला मुखार वचा